एकूटम जाऊन बापा आम्ही जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटांची येवकत्रेकता. पवित्रांत आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन साश्टीक जिवीत आमकां सोडून दिलाय. एकूटम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटांची येवकत्रेकता. मंदिरांत या तुज्या एकठांय आमी जावन भक्तीन आमचो भावात परगट करता, पातकी जिणी सांडून जियोच्यात मोगान आदार बेसावन तुजे बापा मागता. एकूटम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटांची येवकत्रेकता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसो. मोगाचनो कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आचरण करूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. पुनर्जीवन जेजू 40-30 आपल्या शिसांक दिश्टी पडून तांचो बोवार्थ घट करून तांकां मुखल्या मिसावाक तरबेत करता. आयची देवस्तुती आमी सोमेस्तांनी सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जावंक संदेश दिता. सोम्याचें मिसाव आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत विविध हांतांनी जारी करूंक गरज असली कृपा आमी मागोवन ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आचरण करच्या संदर्भी प्रस्तावनांतली अर्थभरीत उतरां आमी आयकलीं. आमकां एकलेक मिसांव आसा, ते मिसांव आमी एकल्यानी जारी करूंक आसा. ते मिसांव जारी करच्याक गरज अशी विशेष कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्र बरें भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखोवया. च्या पातकांच्या बॉक्सांनी मागोवन सांगात म्हणया. हांव पातकी सबद्रा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मदीं सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपददा देव आमची काकलूत करूं, आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा 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 देवा बोल सगी आणि शांती ताची
बापाच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पत्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पोत जेजू आयच्या दिसा सर्गाक सोडून गेलो त्या सर्ग प्रवेशान आमचे मनशा सैम बसताने उबारून उबेले त्याची महिमा आमचे महिमेसो बरोबसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी त्याचे कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुटा बसो संतोषभरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोषान आमी बरोबर शांत आमकां सदांची येशें कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळटावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या संगती विशांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जीवन जाला म्हूण सभार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजालेमांतले भायर सरून वचने बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतले अशें तुमी आयकलां जो हांव उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळघडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत जेरुजालेमांत सगळ्या जुदयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंच पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो.
अशें सडत वेताना आनीकी मळबाकच दीस लावन आसतना धवे वस्तूर नेसलेले दोग जाण एकाच साणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलयाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडुपकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता, तुंतुरीच्या नादात सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादात सर्वेस्पर सडत वेता. समेस्तभर जाणो ताळ्यो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाचे बिरांत आमकां सूंक जाय, कित्याक आपले प्रितुमी सो अदीक वर्तो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादात सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुंतुरीच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखणा, आमच्या रायाक हरसिया ताका वाखणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादात सर्वेस्पर सडत वेता. आख्या प्रितुमी सो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणाय ताची कीर्त गाया. जनकाचे सर्वाधिकार ताने घेतला, आपल्या पवित्र सिंहासनावर ताणे बसका घेतला. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादात सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव
सरकार सडटा तुत्तुरेच्या नादा सर्वेस पोर सडक वेता सा पावलान एफेसकरांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्तसो देव, महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सकी ओळख मेळच्या खातीर जाणवायेन भरता. तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता. देवान तुमकां कसल्या बरवशान आपयल्यात म्हूण तुमी समजाचे. आपले परचेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्कयेच्या दायसान तुमकां वांटेली केल्यात म्हूण तुमकां कळाजे. आपणाचेर दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेष्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचे. हेच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गाराजान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. समेज प्राधान्य आनी अधिकार्या पदवी आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे उपरास ताची पदवी व्हरती. सर्व वस्तू ताच्या पांया तळ्याक घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड. सगळ्यो वस्तू सहथरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचे उतार हे देवाचे वर उपकार. समेस्त उभे राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. वसा आणि समेस पर जांक शिकया म्हणटा सोमी आणि संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसूं. तुमचे सोभे आसो. सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. ताका सर्गार उबारून घेतलो आनी थंय दाबाच्या उज्याशी ताणें बसका घेतली. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी स रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर कॅस्तीचें प्रमाण पडटलें. सत्मंतल्याक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवचार सोडयतले, नवे भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीक ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोमिया जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाच्या उज्यो कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडिल्ल्या खुणांनी तांणी तांची शिकोवन थीर केली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें आनी आयचो संदेशी आमकां कळीत आसा. आज आमी जेजूच्या सर्गारोहणाचें फेस्त आचरण करता. देवाच्या उतराचेर इल्लो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हर एक व्यक्ती तुमच्या मोगाचो व्यक्ती आनी तो मोगाचो व्यक्ती तुमचे तान वेगळो जाताना या तुमकां सोडून येताना ताणें कितेंय उतरां सांगलीं जाल्यार या कितेंय सांगलें जाल्यार तुमच्या मोतींत तें सदांच उरता, कोणी जावन तें.
दृश्टांताक म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्ले एक संघर्श हांव सांगूंक अशें येता. हांवें ल्हान आसतना भोवशा खंय 9th स्टँडर्ड या 10th स्टँडर्ड जावंक पुरो तवळ म्हजो आब म्हज्या पप्पाचो पप्पा आब तो सरतना तो देवादेन जातना हांव ते लागींच आसलो आनी तो निमाणें ताणें सांगलें उतर हें तो सगळो बेडरिडन जाल्लो ताच्या पान ऑलमोस्ट मरतना ताणें सांगलें एक उतर आसलें. लास्ट मरतना ताणें इतलेंत म्हळें व्हडल्यान म्हळें खंय गेली तिणें म्हणलें व्हडली मायक ती भितर आसली आनी तो म्हणलो खंय गेली आनी इल्ले वेळा उपरांत सडन पुरा तोंडांतल्यान पुरा रगत प्रायलें आनी सरलो. ते उतर लास्ट उतर खंय गेली म्हणून. आयच्या काळार साबार जाणां मालगडी ह्या कुटुंबाचे आवय बापाय मरतना राखून रावतात काय एक बरी नार म्हणटा. कित्याक राखून रावतात लास्ट तो कितें म्हणटा तें म्हणटा. आनीक बुदवंत आसा थोडी आमच्या भोंवतणी बरें आसात आमच्या भोंवतणी आसतात तांणी राखून रावचें कित्याक म्हळ्यार विल्ल बरयल्लें कोणा सांगता कोण ना खंय सांगता कोण ना. भांगार खंय म्हणी खंयच्या बँकांत लॉकरांत दवरला लॉकराची की खंय सांगता कोण ना. ह्या पुता मदल्या कोणा म्हणी एकल्या की सर्तीक दिता कोण ना कोणा कडेन चड उलयता कोण ना. हे पुरा चिंतून आयची थोडे जण कॅल्क्युलेट करतात. मेल्या उपरांत मरतना लास्ट आयकूंक जायना जाल्यार मेल्या उपरांत बोटाची हॅबेट कन्युनी मस्त संगती केल्ले आसात. ताची निमाणी उतरां घाले आसात म्हूण उडास केल्लीं आसात. बऱ्याकी केल्लीं आसात वायटाकी केल्लीं आसात. जेजू सर्गाक सोडून येताना ताणें सांगिल्लीं निमाणी उतरां खंयचीं. जेजू सर्गाक सोडून येताना ताणें सांगिल्लीं थोडी इम्पॉर्टंट उतरां खंयचीं. फस्ट आयचे उद्गार वसा सगळ्या संवसारार शुभ वार्ता परगट करा. वसा सगळ्या संवसारार सगळ्या रसनांक शुभ वार्ता परगट करा. गो proclaim to God's creation. Go इंग्लिशांत करेक्ट आसा. वचा गो what go and proclaim. What to proclaim? The good news. समा पळया गरजे गो and proclaim कालें the good news. आनी कोणाक प्रोक्लेम करचें? To God's creation, to all the creations. Go and proclaim the good news to all the creation. ताणें सांगलें वसा. आतां खंय वयचें आमी? वसा. अरे एका मिस्त्रीच्या बलिदानान म्हणटात पळय वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. सा म्हणटना सुमार जाणांची बॅगां हातान दिवन आसतात थोड्या इगर्जांनी. हय एनाउन्समेंट पयलें जावन आसता. वचा म्हूण सांगतनाच पांय रेडी जाले वचूंक. हय वचून रेडी वसा. धाडच्या पयलें वचून जालें ताच्या पयलीं मस्त आसता. पादर शर्मा लांबू जाता मीस 1 घंटो जाता. ही गाडी मीस जायचे चड लांब जावन वचो म्हणून वसा म्हणून भायर सरलो व्यक्ती इगरेच्या मुखार थंय मार्केटींत मास्कांनी येवन आनी कितें ताच्या परतून येवन इगेच्या कंपाउंड दिलें बसून तेका कांय जायना. वसा म्हणटा जेजू आज वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसाराक वसा शुभ वार्ता परगट करा. आतां ते सिंप्लिफाय करया. ते एक फस्ट सांगलें जेजून सिंप्लिफाय करया. फस्ट हांव तुमकां जर्नलिजमाचे 5 प्रिंसिपल सांगता. जर्नलिजम म्हणजे फील्ड तेंत न्यूज बरयतना न्यूज स्टोरी बरयतना आमकां 5 प्रिंसिपल सांगतात. हांगा जर्नलिस्ट कोणी आसल्यार कळीत आसोंक पुरो. आतां थोडे फॉलो करना. दॅट्स कॉल्ड 5 Ws and 1 H. When, where,
what, whom, why and how. ओके दिस कॉल्ड जर्नलिस्टीक आमी बरयतना सांगचे. फर्स्ट जेजून कितें सांगलें? वॉट डीड ही से? व्हेरी सिंपल. काय म्हळें? वसा आनी सगळ्या संवसारार म्हजी शुभ वार्ता परगट करा. सो वॉट जीजस सेड? जेजून कितें म्हळें? वसा आनी सगळ्या संवसारार म्हजी शुभ वार्ता परगट करा. तें म्हाका तुमकां सगळ्यांकी सांगल्लें. सगळ्यांकी सांगल्लें. फर्स्ट वन, वॉट डीड ही से? वॉट? वसा आनी सगळ्या संवसारार. वाय डीड ही से? कित्याक सांगलें? कित्याक सांगलें वसा म्हूण? वाय? वॉट इज द रिजन? क्लू दिता तुमकां. आयच्या प्रस्तावनेन तो शब्द आयला. ते आयकल्यार न्ही प्रस्तावना ही कोणाक दुसऱ्यांक वचून सांगली, आमकां न्ही. प्रस्तावनेंत तो शब्द आयला. 2-3 फावटी रिपीट जाला शब्द तो प्रस्तावनेंत. प्रस्तावने वासा बिसारले उडास आसचे ना, आसा गे प्रस्तावना. वाय डीड ही से? बिकॉज ते आमचे मिसांव. दॅट इज द मिशन. वाय? बिकॉज दॅट इज द मिशन. दॅट्स द मिशन. देवा बापान जेजूक मिसांव दिल्ले. तेंच मिसांव जेजू आमकां दिता. जेतून जेजू सर्गारोहणाच्या फेस्ता दिसा जेजू आपणाक बापान दिल्ले. तो आमकां हस्तांतर करता आनी तो सर्गाक सोडून येता. सर्गाक सोडून येता. वाय वी हॅव टू प्रोक्लेम? बिकॉज दॅट इज आवर मिशन. एका क्रिस्तांवांचें मिसांव तें बावतिस्म मेळटाना आमकां एकल्या की एक मिशनरी जावंक, एक याजक जावंक, एक प्रवादी जावंक, एक राय जावंक विंसला आपयला. दॅट्स वाय इट इज आवर मिशन वी हॅव टू फुलफील. वाय? बिकॉज दॅट इज अ मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. whom to proclaim? कोणाक? सगळ्या ते मनशांक म्हणून सांगू ना. वाचला काही म्हणजे तुम्ही पै पण आमी गोल्या करचें? आमी शर्मा संवचो कोणाक? मनशाक. कोण ना पेटे माजरां कोणी नात, मनीस मात्र. जेजू कितें म्हणटा? वसा आनी सगळ्या रसनांक शुभ वार्ता परगट करा. रसना म्हळ्यार ह्युमन बिईंग्स आर वन ऑफ द स्पिशीस. पूण करची रीत पळयतना मात्र तो सर्वस्व म्हणून चिंता. उरल्या सगळी स्पिसीसांक मेळत जाल्ले रायट तो तुका न्ही. देखून हांव एनवायरमेंटान काम करतना आमी मनशां आसा. द मोस्ट इन्सेन स्पिशीस इन द वर्ल्ड ह्युमन बिईंग्स. हांवें सुमारपटी पळयलां. सबारपटी हांगासर हांव एनवायरमेंटा येतना KPT तावन सकला वयर इश्टीन आमी सगळे वेस्ट मॅनेजमेंट करत येतना हांव 2-3 दीस काम केल्लें आसा. 36-56 टन एकदां भायर काडलें आसा. पळयतना अज्जा बगता मनीस हो सोय आसा गे. आल्लें प्लास्टीक, आल्लें नाका जाल्लें पुरा सगळें त्या रोडाच्या कुशीक काण्ण उडोवचें. सगळ्या रसनाक शुभ वार्ता परगट करा. तातूंत सक्कडी आयले, मनीस आयले, सक्कडी रसना आयली, सक्कडी मनजाती पुरा आयले. आतां मनजाती कशें शुभ वार्ता परगट करची? मनशांक कश्टांचे मनजाती कशें परगट करचें? कशें करचें? इतलेंच परगट करचें. तुका कितें मेळ्ळां तें त्या मनजातींकी तुवें परगट करचें. तुका देवाचो मोग मेळ्ळा, मनजातीचोय मोग करचो. तुका देवाचो मोग मेळ्ळा, संवसाराचो मोग करचो. संवसाराचो मोग म्हळ्यार आस्पद कसो न्ही. एवरी टायनी क्रिचर यू शूड लव. जर तर संवसारांत वाळय ना जाल्यार, मुयो ना जाल्यार काल जाता? मुयो नात, वाळय ना काल जाता? आमकां मासली मेळना. इट्स कनेक्टेड, व्हेरी मच कनेक्टेड. संवसारांतल्या एका जिवीत मनशा जिवीत कनेक्टेड आसा. देखून जेजू म्हणटा सगळ्या परजाक वसा, म्हणजे शुभ वार्ता परगट करा. whom to go? to all creation. when to go? केदळाचे. केदळ शुभ वार्ता परगट करची. ते आमकां घाल्या ते पाद्रापांक, ते सिस्टरांक. when to go? now. you have to go now. now is the time. म्हळ्यार आतां म्हळ्यार केदळा ह्या संवसारांत तूं पास जावन येताय
तुज्या ड्युरेशना टायमार तुज्या लायफ स्पॅनाच्या टायमार तुवें शुभ वार्ता परगट करूंक आसा. इट इज नाव. एक पटी वेळ उतरलो तो मुक्तलो. So every minute, every second which is given to you to proclaim the message. त्या देखून आमी ह्या वेळार ऐन वेळ आमी करीचे. हाऊ कशें? हाऊ टू प्रोक्लेम? आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर आनी आमी लोकांक सांगचें हांव देव रचणार म्हूण लोकांक कळीत करचें. देव मोगाळ म्हूण लोकांक कळीत करचें. देव विश्वासी म्हूण लोकांक तुमच्या उतरांनी करण्यांनी सांगचें, तुमच्या जिविता मुखान दाखोवचें. देव नितीवंत म्हूण तुमच्या निती वैसला मुखान दाखोवचें. देव काकुळदार म्हूण तुमच्या काकुळदार मुखान सकणां दाखोवचें. दॅट इज द वे यू प्रोक्लेम. दॅट्स द वे यू प्रोक्लेम. कशें? सगळ्या संवसाराक सांगचें देव रचणार, देव तुजो मोग करता, देव काकुळदार, देव नितीवंत, देव विश्वासी आनी देव पवित्र. हे सगळ्या तुमी संवसाराक सांगतना तुमी शुभ वार्ता परगट केल्ले बरें जाता. हे पयलें जेजून सांगलें, वसा सगळ्या संवसाराक शुभ वार्ता परगट करा. नेक्स्ट सेंटेन्स सांगलो जेजून. येस, आय विल बी विथ यू एट ऑल टायम. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. देखून शुभ वार्ता परगट करच्याक बियेसय म्हणना, कित्याक सोमिन्स आमच्या सांगाता आसता. देखून सोम्यान म्हणली उतरां आसात, वांजेलात म्हणली उतरां आसात. सोमी आमचे सांगाता वावुरता. ही वर्क्स विथ अस. केदो आमी शुभ वार्ता परगट करता तो वेळ आमी बियेचे म्हणना, सोमीन्स आमचे सांगाता आसा आनी आमचे सांगाता वावुरता. ही वॉक्स विथ अस, ही वर्क्स विथ अस आनी आमच्या कश्टा मध्ये तो आमकां सांगात दिता. ते दुसरें उतर. हेजें एक्सप्लेनेशन वचना. तिसरें उतर. तिसरें उतर. शुभ वार्ता परगट करचें जाल्यार कितें जायचें? ताच्या वांजेला तुमी आयकलें. आमच्यात कुशेन आमी कांय करूंक जायना. देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां एक मजतदार दिता. द होली स्पिरीट, तो मजतदार आमकां शुभ वार्ता परगट करूंक कुमक करता. तो मजतदार नासतना, तो पवित्रत्व नासतना आमी शुभ वार्ता परगट करूंक जायना. आमी मागणी करूंक जायना, आमी आराधना करूंक जायना, मिसेच्या बलिदान प्रभुते बरी भाग घेवंक जायना. तातूंत तो पवित्रत्व आमकां एकल्या की आपल्या सक्तेन बळान भरता. ताची फळां आनी ताची देणी ताच्या मुखांतर आमी शुभ वार्ता परगट करूंक जाता. देखून जेजू सर्गा सोडून येतना म्हणटा हांव तुमकां पवित्रत्म्याक पाठयता. आनी तो पवित्रत्व तुमकां सकत दिता, बोल दिता, समजणी दिता. कितें तुमी शिकल्यात तुमच्या मोती काडता आनी तुमकां परगट करून बोल दिता. त्याच पवित्रत्म्याच्या बळ्यान शुभ वार्ता परगट केले. जावं दी मदर तेरेसा, जावं दी फादर स्टॅन स्वामी, जावं दी कोणी व्यक्ती कणया, मरोंकी बी येवनात. ते मरोंकी बी येवनात. थोड्यांक इतल्या कठिण्यान मरण मेळ्ळें, बट दे फेस्ड इट आनी ते जियेले. त्या देखून 3 प्रमुख संगती हांवें सांगल्यात तुमकां. वसा आनी सगळ्या संवसाराचे शुभ वार्ता परगट करा. दुसरें सांगलें हांवें हांव तुमच्या सांगता सदां काळ आसतलो. तिसरें सांगलें हांवें तो पवित्रत्व मजतदार आमकां बोल दितलो. तर ह्या मिसाचें बलिदान भाग घेत आसतना आमकां एकल्याक एक मिसांव आसा, तें जेजून आमकां दिलां. तें मिसांव आमी एकल्यांनी म्हज्या कालावधी म्हणटा आमी, म्हज्या लायफ स्पॅनांत हांवें फुलफील करूंक आसा. नाजाल्यार हांव जबाबदार जाता, हांव चुकीदार जाता. हांव ह्या संवसाराच्या जिवितांत कितल्याकी मिलियन वर्सान हांव येताना म्हज्या हातांत दिल्लें जेजूचें मिसांव हांवें फुलफील करन मागीर हांवें जास्त जेजूक मेळोंक वचोंक आसा. तर ह्या मिस्रे बद्दल भाग घेत आसतना जेजूचें मिसांव कितें आमी समजल्या तें मिसांव जारी करच्याक गरजेची कृपा हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबे रावया. आमच्या बाबाताचे उसरणे आमी करया. सदमंदां देवा, सर्वत्र बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आमकां जल्मालो, पोंस ताणें कस असले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार चडलो, सर्वत्र देवाच्या उजव्यार बसला, थंय तांचे आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करून घेतलो. सतमंदां पवित्रत्म्या कदली पवित्र सभे भक्तांचो एककार, पातकांचे बोगसाणे, कुडीचे जेवणपण, ससण्याचे जिवीत. आमीन. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. ह्या आमच्या मोगाळ बापा मुखार सर आमची मागणी आमची इरादे आतां आमी बाबार्थान दवरया. बापा, पोय सभेच्या मनेरांनी तुज्या पुता जेजू दिल्ल्या मिसावान संपूर्ण मेतेर जावन सुरसुडीत वावर करूंक तांकां बळवंत कर म्हूण लालेवन मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आय.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तशेंच राष्ट्राचे परजेक तुजे हातीन समर्पित हांव. आमच्या राष्ट्रान शांती समाधान राज करीशे कर आनी आमी आमची हक्कां धैर्यान जिवंक फावो कर म्हूण कालतेपणी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. उतार प्राये वरवीं तशेंच विविध पिडेक वळख जावन कोश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तुजे वेंगेन घे आनी तांकां बेगीनच गूण कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या दिसांनी लग्नाचो बेस जोडच्या तरूण जोडयांक तूं आशिर्वादीत कर. तांणी कुटुंबा जिणेचो म्हत्व समजून जिणेंत येवच्या सर कश्टांक धैर्यान फूट करून एकवटीत जिणी जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बऱ्या फुडाऱ्याची सपनां देखच्या तशेंच वायट प्रभावाक बली जावन कश्टान सांपडिल्ल्या सर युवजनांक बऱ्या फुडाऱ्याची दिशा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकवरिस्तांच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोम्यान आमकां दिल्ल्या मिसावान खरें मेतेरपण दाखोवंक तुजी कृपा लाभय. आमच्या कुटुंबान तशेंच समाजेन क्रिस्ताक आमचे जिणे आनी करणे मुखान साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी आमचे दोळे धांपया. आमच्या वैयक्तीक गरजो सरेस्परा देवा मकरा आमी दवरया. विशेष रितीन आमच्या ह्या गांवांत बरो पावस मेळचे खातीर आमी मागया. सबार कडेन उदकाचो तांतवार आसा. कठीण दग पडल्या. बेगीनच आमच्या गांवाक पावो तो पावस येवचे खातीर एक घडीभर मौनपणी सक्कडी सांगता आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा आमी तुज्या मुखार दवरली काल ती मागणी दयेन मानून घे. आमकां एकल्या की एक मिसांव दिलाय. तुज्या पुताचें मिसांव आमच्या जिणयेंत जारी करच्याक गरजची कृपा पळयत मी सकत आमकां तो पावो कर. जियेंत राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. भेटैतां बापा उंडोबायन तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका ती मानवून दी. उंडोबायन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारकान बदल म्हणून मागता. भेटैतां बापा उंडोबायन तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका ती मानवून दी. आमचे मोडलें तुजे मुखार हाडता. सर्व आमचें तुका ओपून दिता. तुजी खोशी करता. भेटैतां बापा उंडोबायन तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवून दी. म्हज्या भावमण म्हज्याने तुमचें बलिदान सर्वत्र देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर तूं मानून घे. प्रितीवंत बापा तुज्या पुता जेजूच्या सर्ग प्रवेश संभ्रमण हो वाकाणेचो याचना आमी तुका समर्पिता. ह्या यजनान तुका आमची कालती देणी भेटोवन
आणि तुझ्या महिमेंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी ओडवीक सांडून सर्गींच्या महिमेमंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आस तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सुमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दबाजान सर्गाक सोडून गेलो देवा आनी मनशां मदें मध्यस्थ तो संवसाराचो मन सुबदार आनी सर्गींच्या दळबारान सोदणी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरोबरसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरोवन गेलो आनी पवित्र सभेचे आरंभ आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचोंक आशेता देखून पास्काच्या संतोशाच्या आनादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोवन ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कसमरण सुसंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जबान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त खेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबार्थचो गोड परगटुया सुम्याची सू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही पत्रेता
बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सडबणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता जेजूची कुडान सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्रतेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुन्हा छानपणाचो बरोसो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता भुरग्यांचे तुजी नदर घाल. चडांत चड मापान तुवें दिल्लें तें मिसां वर्त्या तरान आमी परगट करच्या खातीर हर एका रस्नाक आमचें स्मरण लेखूंक जाय जालें बरें मन आनी बरीं चिंतनां आमचे थंय तूं रुता कर. ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती बगेन दंदूत आनी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असेजो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सजनाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी माय म्हाका आमकां पावका जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडबंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची काम उगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले निवार दया कोण्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागणे आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां जुदार काकुळतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. तुजी ससनाच्या ससनाक सोमे जेजू क्रिस्ताच्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जीत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याचे शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे मास करे खान साकोन पड़े या
सांड काळजा तुमच्या लागल्या ताण बागया पोचारतान आमचे काळीज अत्रेता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका गे वडाशेता आमचे काळीज अत्रेता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका गे वडाशेता जो कोण मोचे मांस खाता रगत मोचे पियेता तो मोचे सवे रावता हांवें ताच्या सांगाता आमचे काळीज अत्रेता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका गे वडाशेता आमचे काळीज अत्रेता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका गे वडाशेता तुका देव जिवीत दिता मोचे तर एकवटायता जडते दिसा उठया वैभवान जीवो करता आमचे काळीज अत्रेता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका गे वडाशेता आमचे काळीज अत्रेता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका गे वडाशेता प्रार्थुया सर्गींच्या बापाच्या पुता जेजू सर्गाक उबारून आमच्या मनशा सैम तुवें महिमेवंत केले ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड दिशी वडून वर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे असो सपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे वडखा एक घडीभर बसच्या मोगाचें नांव होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा मोगाच्या भाव भयणीनो भाव परपयतारे रेते तुमी मांडो हाडली जावन आसा आनी रेतीन बगीत जाल्ले जावन आसात ह्या खातीर देवाक आमी आभार मानता तुमकां आमी देव बरें कर म्हणटा ह्या रेतीन बगीत जावन आत्मीक तरान वर्ते वाडावळ तुमी करून घेतल्या देव सदांच तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो आज भाव परपयतारान आमच्या सांगात आसोन ही सगळी रेते चलोवन उरले जावन आसात
मानाधिक बाप रिचर्ड सोज सुरत कलबुर्गेजेंत ते सेवा दिवन आसात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर फॉर ऑल दॅट यू हॅव डन टू अस. हर एकपणी आमी आपयत आसता की ताणें तांचे नाम म्हणलें एक शब्द तांच्या तोंडांत हांवें आयकल्लो ना. खंयच्याय घडये तुवें आपया आनी तें जावन आसा देवाच्या वर्त्या मिसावाची बरी कोणा खंयच्याय घडये आपयल्ल्या तक्षणा हांव तयार आसा. आनी आज सरमार तुवें पळयलें सगळ्या रचनेक आमी देवाची सुवार्ता परगट करूंक आसा. फ्रांसीस आसिसीन ती केल्ली आनी थंय बसून आसा पात्रांवान सरमान दिता म्हाका उडा जायलो. फ्रांसीस आसीस कितल्या वर्त्या तरान देवाचें उतर समजून घेवन हर एका जिवींक ताणें तें परगट केलें. त्याच प्रमाणे वर्त्या निदाशनीर आमकां बरो सरमाव दिल्या बाप रिचर्ड सोज तुमकां आमी आभार मानता. कपचेन फ्राद आनी आमच्या भक्तिकाच्या नांवी परत तुमकां हे देव बरें करूं म्हणटा. 6 पेटवणी केल्ले जावन आसात आमचे मानाधिक बाप फ्रांसीस फेर्नांडीस. तांकांय आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. गायन मंडळी भाऊ जॉन आनी गायन मंडळीचे मधुर संगीत आमकां सडन सरमापान वर्त्या तरा मागोवंक कुमो करता. तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें जायतें बरेंपण आमी आपणावन आसा. पेंतेकोस्टाची जागरणची रात ताचे विशयी ऑलरेडी थंय पोस्टरां घाल्लीं जावन आसात. मेयाच्या 18 तारखे म्हळ्यार येवयल्या शनवारा रातीर 9 वरार ती आराम जाताली आनी 31 तारखे सकाळी 6 वरार ती संपतली. फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान 5 वरार सकाळी आसतलें पंत्यार. आनी तुमी सर्वांनी पास्काच्या पेंतेकोस्टाच्या जागरणच्या रातीर येवन भगिता जावन तो संतोष भोगूंक पेंतेकोस्टाच्या त्या पवित्र आत्म्याची सकत चड मापान आमी घेवच्या जागी जावच्याक तुमकां आपण दिता. म्हाका जायत्या कडेन ह्या जागरणच्या रातीर आपयले आसतना थोड्यांनी म्हणचें आसा सगळी रात न्हीद कळचे पडटा न्ही तुका. पूण म्हाका केन्नाच भोगोना सगळी रात न्हीद कळ जाय म्हणून. पूण म्हाका कितें भोगलें म्हळ्यार केन्ना हांव वेतालो आनी त्या रातीर भगिदास जातालो. जांग बरो काटीपळा जांग बरो बक्षिगरे जांग बरो आमच्यात कार्मेल गुड्यार हर एक कडेन वेता आसतना एकच उर्बा आसली हांव वच जाय सोम्या सांगात एक जागो राव जाय आनी जागो रावन सोम्याच्या वर्त्या मिसावान वांटेली जाय. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव आपण दिता. हर एक लागी तुमकां उपरांत वॉट्सॅपार हांव धाडटलो. तुमी एकामेकाक सांगचें आनी तें आमचे जागरणीची रात वयल्या कोपेलांत आसतली. त्या देखून कांय सावंडाचे कांय प्रॉब्लेम ना आनी कांय दग जावचे कांय प्रॉब्लेम ना. ताका आमी कितें जाय त्या प्रमाणे वेवस्था करतले. तुमी येयात हेरांक आपण हाडात. 12 वरार रातीर एक ब्रेक आसतलें चायेचें आनी बिस्किटाचें. उरल्या वेळार सगळे मागणे प्रेज एंड वर्सेस स्तुती गायन हारगां होगळाप त्याच प्रमाणे पवित्र आत्म्याची शिकवण आसतली आनी मिसाचें बलिदान आनी पिडा कोण करचें. कोण सगळे पिडे आसता मोगाचें न्हू त्या दीस तांकां थोडे त्रास जावंक बरो एक दवळा ताणी थोडे न्हीद काडल्यार व्हड न्हय पूण तांकां आपण हाडा येवं दी आनी बरें जावं दी. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत तांकां बरें करूंक देवाक सांगता. त्या देखून तांकां आपण हाडूंक तुमकां आमी आपण दिता. I puvitratmya rastara Harne kurpeci mandara Bori kalsa tuji rasna Ekaram ka tuji stempla Tu katar montat parakli देवाचे उचित तू केण मोगाचे सजीवी ओझो आत्म्यातील गमगमी तू ते पासावणे बापाचे बोटाच्या उजव्या हाताचे तुझी साथेनी दिताय आमकांची समजणी खंयचय मोगामच्या काळजांनी पेटय बुजवाड सर्वेश
विश्वानी पोयस कणकोडीची अस्कत काय आत्म्याक आमच्या ती बळकटाय पर आमच्या दुस्मानांक दी चौकासात आमच्या दिसांक चलच्या कामी वायटाक गणपाट तूं मुखार वरमोस आमची वाट तुवें सायबास आमकां दिवची ओळख बापाची पुताची आनी तुजी पवित्रात्म्याची ओळख सांची त्रिंदादीची आनंद सरकार देवा बापा ताच्या जीवन साल्या पुताक आनंद तुका पवित्रात्म्या सदां सस्ता च्या सस्ता आमेन मुखार पुता सोवे आमवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्साचे कृपेन नेवरंक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन